आज आम्ही सोम्याच्या कश्टा मरणाचो दीस नियाळूंक सांगाता मेळ्ळ्या. सोम्याचें मरण कुर्साचेर जाताना संवसाराचेर कुरपेचो वाडलो. कुर्साचेर आसच्या सोम्याचेर सोजेरान बलयेनी तोपतना सोम्याच्या कडवळांतान रगत आनी उदक वाडलें. रगत एकवरिस्ताचो संकेत तर उदक पवित्रस्थानाचो संकेत. सोम्यान आमकां पवित्रस्थानान नितळ केला तर एकवरिस्तान आपणाकच आमची घटाय आनी ससाय जावन वांटला. असल्या आध्यात्मीक पाठतळार आयची देवस्तुती कुर्सातावन सगळ्या मनशा कुळा कुरपा म्हणलो विशय नियाळूंक आपोवणे दिता. आयच्या देवस्तुतीन 3 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना. दुसरो पवित्र कुर्साचे आराधन. तिसरो पवित्र कुमगार. आता पयलो भाग देवाच्या शब्दाची भक्त. आता ह्या देवस्तुतीचो पयलो भाग सुरवात जाता. याजक आतां वेदी मुखार क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन सरपरता. ह्या वेळार आमी दिम्यांनी पडून मौनपणी प्रार्थना करया आनी सोम्याचें मरण नियाळया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कणवळेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता चिजून आपल्या रक्तान पास्कसो गुटू स्थापन दवरलो. तुजे कणवळेचो उडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदांकाळ राख आनी सांबाळ, जो चियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदीस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदीस आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमानीत? सर्वेस्वराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्यां मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके कंडे बुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातल्ली, आकर्शण नातल्लें. आमची काळजां ताजेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेय ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्यां. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोन आसल्यां. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमी समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्वरान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवत आसतल्या मुखार वगोस रावतल्या बोकऱ्या बरी
ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें, ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जे तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लाभली. ताणें कांयच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सवें ताका एक फोंड दिलो. ग्रेस्तां सवें ताका एक समाधी दिली. कश्टा दगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकफोण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबावक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. देवाचे उतर हे. बापा तुझ्या हाती मोजोत मोपसिता. बापा तुझ्या हाती मोजोत मोपसिता. तुझे लागी धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावचो ना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो मोपसिता. नापास जालो हांव दुस्माना आनी वळखीच्यांक भिरान. किरकोळ जालो सर्वय लोकां सरसेजारांक पर्या. बाबा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो मोपसिता. बाबा तुझ्या हाती म्हजो आत्मो मोपसिता. एब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतां तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाय विशीं कणवळे ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सरसंगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो. तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपेश आसना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं भोप घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक
ताका उबारतस ताचे उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतार हे देवाचे ओळखा. Christ आमचे पासून मरण पर्यंत क्रूसाचे मरण पर्यंत काढतो झालो. त्यापासून देवान ताका अति उंच उबारला आणि दिला ताका ते नाव सनाव वापरास बोलते. सांजू हांव परमणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या सिसां सवे भायर सन गेलो. केद्रोन वाळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे सीस मळ्यांत रिगले. ताका पराधीन करसो जुदासी ती सुवात जाणा आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे शीस सबार पावटी थंयसर मेळताले. देखून जुदास एक शिपायांचे सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारीदेवांनी धाडल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हत्यारां काण घेवन थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचेर येवंक कशें सर जाणा आसोन मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो. कोण सोदता तुमी? ताणी जबाब दिली, जेजू नाझरेना. जेजून तांकां सांगले, हांवूच तो. ताका पराधीन करसो दुदासी तांच्या सांगाता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटाले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोण सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नाझरेना. जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तुमी सोदता तांकां वचोन सोडा. अशें पूण जावं कसलें ताणें म्हणलेलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक हांवें वगडावंक ना. सिमांव पेद्रू लागीं तालवार आसली. ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या चाकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजो कान. त्या चाकराचें नांव माल. पूण जेजून पेद्रूक सांगले, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल हांवें पियेना एगी. तितल्यार त्या सेनान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो आन्नासा लागीं. आन्नास जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेस्याज. कैफासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली
बरें म्हूण एका मनशान मोरचे परजे पासो सिमांव पेद्रू आनी एक सीस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनी एक सीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेस याजकाच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्रू भायर दारवाट्या लागीं उबो आसलो. श्रेस याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दारवाट्यागारनी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडनायलो. तवळ ती दारवाट्यागान पेद्रूक म्हणाली, तूंय काय ह्या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो गे? पेद्रून जबाब दिली, हांव न्हय. हिंव खातालें देखून साकोर आनी नौकर एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून दग घेतालो. श्रेस याजकान ताच्या शिसां विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशान जेजू लागीं विचार केलो. जेजून ताका जबाब दिवन मोडलें, हांव संवसारा मुखा परगट उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळचे कडेन सिनगोगांत आनी देवळान हांवें सदां शिकयलां. गोठान हांव कसलें उलोवंक ना. म्हजे लागीं कितें विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कडे विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणान. इतलें ताणें म्हणलें लागीं उबे आसले एका नौकरान जेजूक एक थापाट दिलें आनी मोडलें. अशी गी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजका. जेजून ताका जबाब दिले, हांव तर सुकून उलयलां. म्हजी सोगरूज करून दे. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्या म्हाका मारताय? आनी अन्नासान बांदून श्रेस याजका कायपासा कडेन धाडलो. अशें आसता सिमांव पेद्रू उबो आसलो आनी दग घेतालो. आनी ताच्या लागीं ते म्हणा लागले, तूंय काय शिसा पैकी एकलो गी. ताणें ना करून मोडलें, हांव न्हय. श्रेस याजकाच्या नौकरां भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्याचो सैरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताचे सगता मोळ्यान पळयलो न्हय गी. पेद्रून परतून ना केलें आनी तेच घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत ताणी जेजूक कायपासांतावन अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तवळ सकाळ आनी ताणी पास खायसर बस जायना हें म्हणल्या खातीर रावळेरा भितर ते रिगोंक ना. देखून पिलात तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? ताणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तो अपराधी नाही जालो जाल्यार आमी ताका तुजे आदी करतेला. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, तुम्हीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका सांगा लागले, कोणाचो जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचें मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलेलें तें उतर ह्या परी पूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो
आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताच्या लागीं तो विसारी. तूं सुदेवा सोरायगी. जेजून जबाब दिली. तुजे सक्तींच तूं हें म्हणटाय गी, ह्या हेरांनी म्हजे विशान सांगला. पिलातान जबाब दिली. हांव सुदेव कुळये सोगी. तुझे पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका मुझे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जबाब दिली जेजून. म्हजे राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार सुदैवाच्या हातान फोडान अशें म्हजें नौका जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगातान उपजाल्लें न्हय. आनी पिलात विसारी. तर तूं एक राय? जेजून जबाब दिली. तुवें मनशा बरें साव जावन आसा राय. ह्या पासून हांव जल्मल्लो आनी ह्या पासून हांव संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्या, सतसो जावन असो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकाता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर सुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची कुशीकी. परतून समेस्तांनी बोब घाली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. हो बाराबास जावन असलो एक चोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयले. आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार साणसिलो. आनी एक रक्तांबल शेलो तांणी ताचेर घालो. आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणताले, सुदेवांच्या राया. आनी ताका थापटां मारताले. पूण उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया, तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायचय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्यांचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशा. मुखी याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलो. तांणी बोब घाली, कुरसाय ताका, कुरसाय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जबाब दिली, आमकां आमचे नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणें मोरा जाय. कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणें म्हणला. हें आयकून पिलात आनीकी भियेलो. परतून तो रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका कुर्सांवची म्हाका पदवी आसा
आनी तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा तूं नेणायगी. जेजून ताका जबाब दिवन मोळ्ळें, वयर तावन तुका ती दिवं नातली जाल्यार मुजे तुका कसलीच पदवी आसची ना. ह्या खातीर म्हाका तुज्या दिन दिल्ल्याचें पातासड व्हरतें. आनी तवड थावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो, पूण जुदेव बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, कित्याक कोण आपणाक कसराय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी गाबता म्हणले सुवातेर नित्य सणांचेर बसलो. तो जावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारायेचो आनी सुमार दनपार. आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या राया. पूण ताणी मारली बोबाट, काड ताका, काड ताका, कुरसाय ताका. पिलात विसारी, तुमच्या रायार हांवें कुरसांव सोगी. श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब, नामकाराय बगार शेजार. तितल्यार ताणें जेजू कुरसार मारच्याक तांच्या अधीन केलो. आनी ताणें जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी वावोन आपलो कुरीस तो गेलो कट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर ताणी कुरसार जोडलो आनी ताच्या सांगाता हेरां दोगांक, हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक जेजूक मध्यागात. आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुरसाक लायली. आनी अशें बरयलें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुरसायल्ली सुवात शहरा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली. त्या पासून जुदेवांच्या प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगा लागले, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, बगार आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जबाब दिली, बरयलां तें बरोवन जाला. शिपायांनी ताका कुरसार जोडल्या उपरांत काणगेली ताची वस्त्रां आनी तसो दगलो. वस्त्राचे तांणी 4 वांटे केले, एकेका शिपायेक एक एक वांटो, पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली. वयर तावन सकला पर्यंत एकच विणलोलो. देखून ते एका म्हणूंक लागले, तो आमी पिसो नाका, तो कोणाक म्हूण सोडती घाल्या. पूण जावं कसलें पवित पुस्तक सांगता तें, म्हजीं वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतलीं आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बगलेन उबे रावून आसली ताची माता, ताच्या माताची भयण क्लेओपासाची स्त्री मरी आनी मरी मगदलेन. थंयसर उबी आसचे आपल्या मायेक आनी आपण्या मोग करच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्याक मायेक म्हळें, स्त्रिये वो तुजो पूत. उपरांत म्हळें ताणें शिसा, हे तुजी मां.
आनी ते घडयेत त्या शिसान तिका आपणाक घेर काण गेली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासून घडोवंक अशें सर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन मोडलें. म्हाका तान लागता. आंबट वायन भरल्लें एक आयदान थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्याळ बे त्या आंबट वायनांत बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबट वायन पियेलो जेजून मोडलें. संपदलें. आनी मस्तक भागोवन ताणें प्राण केलो. तो तयाराचो दीस जाल्ल्या वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उरा नया म्हणल्या खातीर तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक दुदेव पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे आनी पांय मोडले. पूण जेजू सरशीन ते येतच तो पयलेंच मरण पावला तें पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले नात. बगार शिपायां पैकी एकल्यान बालयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरलें रगत आनी उदक. आनी हें पळयल्यानंत ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सतमनच्या पासून आपूण सत आसलें सांगता म्हणलें निजाय की तो जाणा आसा. हो संगती घडोवन आयल्यो पूर्ण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी. ताचें एकच एक हाड तुमी मोडचे नात. आनी परतून पवित्र पुस्तक म्हणटा तांणी तोपल्ल्याचेर ते दीस घालतले. हाचे उपरांत अरिमाथेयचो जुजे जेजूचो एक सीस जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम तोय आयलो हाडून सुमार 100 रात तुकाचो सांगाता बरसिल्लो रक्ताबोळ आनी कांटे कुंवर. तांणी जेजूची कूड काण गेली आनी जुदेवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकोन सणी वस्त्रांनी घुट लायली. ताका कुर्सायल्ल्या सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदोळस कोणाकच दवरूंक नासली नवीस एक समाधी. जुदेवांचो तयाराचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधीस लागीं आसली. देखून जेजूक तांणी तांतूं दवरलो. कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय मोगाच्या बाबांनो भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो जेजूचेर आसलेल्या अपरिमीत मोगान आज तुमी कोणीच बोवाळ करनासतना ह्या निमाण्या शुक्राराच्या वा जेजूच्या कश्ट मरणाच्या शुक्राराचो तो सोम्याच्या जेजूचे कश्ट मरण संभ्रम करूंक हांगासर तुमी व्हडा भक्तीन संतोशान तुमी आयल्यात. हाका इंग्लिशांत आयच्या दिसा गूड फ्रायडे म्हणटात. इटालियन भाशेंत वेनार्दी सांतो म्हणटात. जर्मन भाशेन गुटन फ्रायटाग म्हणटात. लातीन भाशेन बोनस वेनार्दीस दियम म्हणटात. कन्नडान शुभ शुक्रवार पवित्र शुक्रवार. वाय वी कॉल दीस फ्रायडे एज गूड फ्रायडे? कित्याक आमी आयच्या दिसा गूड फ्रायडे म्हणटा? जेजू सांगले उतरां जो वांजेल अध्याय 15 वळ 13. एका इश्टा पासो दिवच्या की वर्स तो मोग
दुसरो ना. जेजून आम्हा सोमेस्तां पासून ताणें जीव दिला. तो जाणा आसून आमच्या खातीर तो मेला. संबोनावेंचेर म्हणटा की कुर्सा वयर जेजून कालच्या आईच्या आनी फाल्यांच्या लोकां खातीर आपणाचें रगत व्हरोवच्या खातीर तिस ताचें पर्स वा बॅग उक्तें करन कितें मोल आसा गे तें सक्कड मोल रक्ता मुखांत्र ताणें आमकां दिलां. आयचो दीस कुर्साचो दीस जावन आसा. आयच्या लितीस दिसो केंद्र बिंदू जावन आसा कुरीस. आमकां सोमेस्तांक की कुरीस मोगाचो. आमच्या गळ्यांनी ते सोंपतात. आमच्या गाडयांनी वाहनांनी आमच्या घरांनी आमच्या संस्थांनी ते आसात. कित्याक कुरीस आमकां एक गौरव असो, एक आमच्या सल्वासवाचो, आमकां आमच्या जैताचो एक संकेत तो जावन आसा. आमी गुड्या दोंगराचे व्हडले व्हडले कुरीस आमी पळयल्यात. तशेंच आमच्या बोटारसच्या त्या कोंताच्या मुदयेर आसता ल्हानशे कुरीस आमी पळयल्यात. आज संवसारांत असो व्हडलो कुरीस म्हळ्यार तो जावन आसा स्पेन. थंय आसा एक इगर्ज सान लॉरेंझो दो एस्कोरियल आनी त्या इगर्जेन दवरला तोच कुरीस 150 मीटर सरी सुमार 0.15 किलोमीटर. एक व्हडलो बृहत मेगा कुरीस. आनी धाकटो म्हळ्यार धाकटो कुरीस जावन आसा तोच स्वित्झर्लंडांत आसचो ताका एटॉमीक कुरीस म्हणटात आनी तो जावन आसा 5.6 नॅनोमीटर. दोळांकी पळोवंक तो दिसना. कुरीस व्हड जावन कुरीस ल्हान जावं, कुरीस भांगराचो जावं कुरीस लोंकडाचो जावं, कुरीस पितळेचो जावं वा कुरीस रुकडाचो जावं, आमकां तो कुरीस. कित्याक त्या कुर्सार मेला आमचो जेजू क्रिस्त. आनी एका दाळ्या त्या कुर्सार जेजू क्रिस्त मरोन आसलो जाल्यार त्या आमी हांगासर त्या कुर्साक मान करूंक आसना आसले. आर्च बिशप फुलटन शीन म्हणटा की इफ जीसस वूड नॉट हॅव डायड ऑन द क्रॉस, the cross would have remained only as a wood. But because of the death of cross on the cross, Jesus on the cross is glorified, and we venerate the holy cross of Jesus because by his holy cross he has redeemed the world. मोगाचेनो आमचो क्रिस्तांव कातोलीक धर्माक एक विशिश्ट धर्म जावन आसा. विपारी मस्त विपारी आसा आमी आमच्या धर्मान पळयतात. गोवाचो कोण मातयेंत पळोवन मेल्ल्या क्रिस्त तो एकोडोच उरता पूण मेल्यार यथेश्ट फोल दिता. इन डायींग दॅट वी आर बॉर्न टू इटर्नल लायफ. कुरीस जुदेवांक नालिसायचो गुर्त जावन आसलो. सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 18, 19, 20, 21 आनी 22 तो म्हणटा की जुदेव ते कुणा मागतले, ग्रेक जानवाय सोदतले, पूण आमी बसयल्ल्या कुर्सायिल्ल्या जेजूक आमी पती येता. बाच्यावाचे वाटेर चलतल्यांक कुरीस देवाच्या महिमेचो गुर्त, पूण नालिसायाच्या अनभवती लोकांक तो कुरीस एक नालिसायाचो गुर्त. वय मोगाच्यानो आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो केंद्र जावन आसा तोच कुरीस. हांव बेंगळुरांत आसतना केंगेरेंत आमी एक मजबूत चापल बांदिल्लें आनी थंयसर तें चापल बांदूंक थंयसर वावराडे आसले राजस्थानाचे पयशिल्ले ते क्रिस्तांव भाऊ भयणी न्ही भाऊ न्ही ते, पूण सक्कड सोबीत करून मजबूत तरान तें बांदल्या उपरांत अखेर गुमकायलो आमी मोदें गेल्लो तो कुरीस. आनी ताणें म्हणलें तुमचो धर्म इतलोच गे, तुमचें हें सगळ्या बांदपाक तें तीक एक ओन्ली एक कुरीस मात्र गे. वय मोगाच्यानो आमच्या भावार्थाचें तीक जावन आसा, आमच्या भावार्थाचें परजळय जावन आसा तोच कुरीस. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इटलींत आसलो 19 शतमांत एकलो जुझेप्पे गॅरिबाल्डी. तो इटलीच्या युनिफिकेशना खातीर एकवटा खातीर वावुरचो एक समाज सुदारक, एक स्वातंत्र्य वावराडी तो जावन आसलो.
आनी अशें तो ताच्या भाशणा मुखांतर तरणाट्याचे काळज तो जिखतालो आनी तशें भाशण आयकलो एकलो तरणाटो निसारता की एखाद्या वेळा हांवें तुज्या सांगाता झुजाक सरवाल्यार म्हाका कितें फायदो आसा, म्हाका कितें मेळटा. आनी ही उतरां आयकल्ल्यान त्या जुजेप्पे गॅरिबल्डीन सांगलें, इफ यू जॉयन मी फॉर वॉर यू विल गेट स्वेट, यू विल गेट ब्लड, यू विल गेट पर्सिक्युशन and finally you will get the crucifixion and death. मुझे सांगता झुजाक सरवाल्यार तुका मेळटलो गाम, तुका मेळटलें रगात, तुका मेळटले दंडवणी, तुका मेळटले ते कुरीस आनी आखेर एक मोरान. पूण उडास्तोर तुजो तो गाम, तुजें तें रगात, तुजें तें मरण निर्पळ जावचें ना. इटलीच्या लोकांच्या स्वातंत्र्या खातीर तें समर्पीत जातलें. मोगाचें न्हू, जेजून वारयलें तें रगात, जेजून वारयल्लो तो गेसेमानेन तो घाम आनी रगात आनी थंयच कुर्साचें मरण निर्पळ जावना. कालच्या आयच्या आनी फाल्यांच्या सर लोकां खातीर, लोकांच्या पातकां खातीर वरयल्लें तें रगात तें जावन आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत ती कुरीस आसात, आमच्या जिणेंत ती कश्ट आसात. कुरीस कश्ट दूख ना म्हणलें कोणाच्या जिणेंत तें ना म्हणून सांगूं जायना. हर एकल्याच्या जिणेंत आसा नाना तरांनी, नाना कश्टांनी, नाना पिडेतरांनी. जावं पुरो एकसूरपण, जावं पुरो दुर्बळकाय, जावं पुरो पिडा शिडा, जावं पुरो कुटुंबांतले कश्ट, हे पुरा आमचे कश्ट जावन आसात. प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ सॉक्रेटिस म्हणटा की वी कॅन कीप आवर फीट सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट बट वी कॅनॉट कीप आवर आयज गेटिंग वेट. आमचे पाय भिजन आसतना आमी राखून दवरयेत, पूण आमचे दोळे दुकान तावन पयस दवरूंक जायना. बुद्धान म्हणलीं उतरां, बुद्धा तो ताच्या घरान तो ध्यान करनासलो, पूण हे पळय तो भायर गेल्ल्या वेळार तो पळयता पिडेस्त मनशाक, तो पळयता एक प्रायवंत मनशाक आनी तो पळयता एक मोर्न आनी तो म्हणटा की आज मनशा कुळाचें दुकां दर्यांत आशिल्ल्या उदकाच्या की सड जावन आसात. The tears of the humanity is more than the waters in the sea. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्रख्यात बरयणार, फ्रेंच बरयणार मार्कूस फ्रांको हे म्हणटा, वी आर बॉर्न क्रुसिफायड, वी आर बॉर्न क्रुसिफायड. आमकां जल्मात आसतनाच आमकां केळायलां, पूण आमचे कश्ट, आमचे कुरीस आमी मेळ्ळ्या वेळार आमी शिराप दिना, पूण आमच्या कश्टान, आमच्या दुखान एक जानवाय आसा. देर इज विजडम इन सफरींग. आनी तें जाल्ल्यान एकलो मानवशास्त्रज्ञ विक्टर फ्रँक म्हणटा की टू लिव इज टू सफर आनी टू सफर इज टू फायंड मिनींग इन लायफ. जिवोवचें म्हळ्यार कश्टोवचें, कश्टोवचें म्हळ्यार जिणेंत अर्थ जिणे सोदून काडचो. मदर तेरेसान म्हणलें उतरां, O Lord, by my suffering, if I can give you a drop of consolation, please give me that. म्हज्या देवा, म्हज्या कश्टा वरवीं तुका एक बुजोवन असो एक तेंबाव दिवंक शकता जाल्यार ते कश्ट म्हाका दी. सांता भोगतांक आनी आमा सोमेस्तांक येवचे कुरीस, दूख, पिडा शिडा सोसूंक आज प्रेरण मेळटा कुर्सेल्ल्या जेजू क्रिस्ता तावन. ह्या जेजू क्रिस्ताचो पाशांव आमी आत्तां नियाळ केलो आनी ह्या दिसांनी खराच आमी नियाळ करनाशिल्ल्या. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आनी आमी वांजेलांत आमी आयकलें. हे दोनी ओट्टू गेल्यार मोगाचें न्हू, जेजू 3 तरांनी कश्टालो म्हूण आमी म्हणयत. तो मानसीक तरान तो कश्टालो. जेजू जाणा आसलो कुर्साचे मोरान ताणें मोरोंक आसा. मनशा कुळाच्या पातकां वरवीं तो कश्ट जाता आनी अशें तो गेस्से म्हणी मोळ्यांत तो चिंतून आसतना तो रक्ताचो घाम तो गमयता. तो जाणा आसलो ताचेच 12 जाण सिसां पैकी एकलो ताका 3 पटी नेगार करतलो आनी एकलो ताका विक्रीत करतलो. ताचेच सिसांक 3 वर्सां ताचे संगता आसले. तो कश्टांच्या वेळार त्या निमाण्या घडये त्या सिसांक ताणें सांगलें थोडो वेळ म्हजे सांगाता करशी म्हणल्या वेळार ते शीस ताका सोडून गेल्ल्या वेळार तो मानसीक तरान तो कश्टालो. त्याच फरिजेवांनी त्याच शास्त्रींनी ताची केळकुळां केलीं. तूं देवाचो पुत्र वय जाल्यार कुर्सातान देंवून ये.
त्या सोरान सांगलें तुकाय बचाव कर आमकांय बचाव कर. हें पुरा आयकून जेजू मानसीक तरान कश्टलो. जेजू दैहीक तरान कश्टलो. ही फिजिकली ही सफर्ड. हाच्या पयल्या वचपा इजाया प्रवादीन बरयल्ल्या त्याच त्या ग्रंथांत आमी आयकलें. 49 अध्याय 50, 51, 52 ह्या सकट अध्यायांनी जेजू येवंकच्या पयलेंच इजाया प्रवादीन जेजू विशयांत देवाच्या पुताच्या कश्टा विशयांत मेस्साच्या कश्टा विशयांत ताणें सांगलें. तो कश्ट जातना ताचें मुखामूळ विद्रूप जाल्लें. ताचें मुखामूळ विद्रूप जाल्लें. एक मनशाचें मुखामूळ ताका नातलें. कातरूंक वरच्या शेळये बरी तो जावन आसलो. ताचें तोंड ताणें उक्तें करूंक ना. कोणें ताका मारलें गी तांकां ताणें पाट दिली. कोणें तांचें खाड ओडलें गी तांकां ताणें खाट दिलें. अशें सकट ताणें मौनपणे ताणें सोंसलें आमच्या पातकां खातीर. तिसऱ्यान तो कश्टालो आत्मीक तरान स्पिरिच्युअली ही सफर्ड. जेजून जुवां बाप्तिस्तांत हांव पवित्रान घेतल्या वेळार देवाचें उतार आयकल्लें. हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला. ताबोर दोंगरार तो रुपांतर जाल्ल्या वेळार परतन आयकलें 300 उतरां हो म्हजो मोगाचो पूत मानवाला. पूण आज जेजू ते निमाणे घडयो कुर्सार उमकाळटा आसतना ताका भोगलें. म्हज्या बापानी म्हाका सांडून घाला. म्हज्या बापाचें मिसांवान संपूर्ण केलां. पूण बापानी म्हाका सांडून घाला की एलोय एलोय लामा सबक्तानी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आमचीं बोगनां इंत जावन आसात. म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा खंयसर तूं आसाय. कित्याक म्हाका हे कुरीस. कित्याक म्हाका ही पिडा. कित्याक म्हाका हें एकसुरपण. हे पुरा मोगाचेनो ताका जावप ना. एक मिस्तर जावन तूं उरता. पूण ह्या मिस्तरा जावप मेळटा त्याच जेजूच्या पवित्र कश्टांतय कुर्सांतय. जेजून सांगलें उतरां मार्कोचो वांजेल अध्याय 8 वोळ 30 आनी 4. इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू फॉलो मी टेक अप युअर क्रॉसेस अँड फॉलो मी. कोणाक म्हजो पाटलाव करूं मोन आसल्यार तुमचे कुरीस तुमी काण घेया आनी म्हजो पाटलाव करात. कुरीस ल्हान जावं दी कुरीस व्हड जावं दी कुर्साच्या फाटल्यान जागो आसा खाली जागो. आनी तो जागो मोगाच्यान जेजून आमकां सोडला. आमचो कुरीस कान त्या जेजूच्या कुर्साक आमी मेळ्ळ्यार खंडीत आमच्या कश्टांक अर्थ मेळटलो. सबार सांता भोगतांनी जेजूच्या कश्टांत प्रेरण जोडला. पाद्रे पियो सांत 50 वर्सां जेजूचे 5 गाय ताणें वोवयले आनी ते कश्टाचे गाय ताणें संतोशान ताणें सोंसले. सान फ्रांसीस आसीस जेजूच्या कश्टांचो पाशांवाचो नियाळ करतलो. खरेंच जेजूच्या ते कुर्साचें फेस्त सप्टेंबर 14 तारीख ताच्या पयले 40 दीस आनी रात उपास कर मागण्यान तो करसयतलो. जेजूचे 5 गायत नियाळ करता आसतना त्याच जेजून ताचे 5 गाय ताका इनाम जावन सप्टेंबरच्या 17 तारखेर पयत कुर्साच्या फेस्ता 3 दिसां उपरांत ताका लाभयले. फ्रांसिस्कान वड्डेची अनेक सांतीन जावन आसा. सेंट अल्फोन्सा आमच्या इंडियाची भारताची सांतीन ल्हानशा प्रायत पिड्याक वळख जाली. पूण आयिल्ले कश्ट पिडा कुरीस सोंसणीकायेन सोंसल्या वरवीं इगज मातेन तिका सांतीन म्हूण पासारला. आनीकली सांत भाग्यवंत राणी मारिया इंदोरांत दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करनासता आसतनाच दिसाकच समुंदर सिंगान म्हणल्यान तिका सुरी घालून जिशी मारलें आनी तिणें हें पुरा केल्लें जेजू खातीर. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणलो आनीकलो फ्रांसिस्कान सांत 19 शतमानाचो पोलंड देश असो. तो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प वा तो जैलांत आसल्या वेळार जैलाचो एकलो कैदी फरारी जाल्ल्या वेळार 10 जाणांक जिवेशी मारूंक म्हणून त्या कैद्याच्या त्या जैलाच्या अधिकाऱ्यांनी ते एक डिसिशन काडून गेल्लें. आनी ते वेळा तांतू आसलो एक रैत तो रडोंक लागलो हांवें मोरा जाय म्हज्या बायलेचें आनी भुरग्यांची गत कितें. आनी तेन्ना मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एक याजक एक फ्रांसिस्कान कन्वेंच्युअल याजक आनी तो ताच्या जाग्यार हो मरोंक तयार जालो. तुज्या बदलाक हांव मरतां म्हाका भुरगीं बाळां नात हांव मरोंक तयार आसा म्हणून त्या उरिल्ल्या 9 जाणां काडून घेवन त्या कुडांत पयलें तें रडोन आसलें पूण सकना सांगाता काडून घेवन ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. आनी तें जैलाचें कूड जावंक पावलें एक इगर्ज. सकडांक
ಒಟ್ಟು ದೊರ್ಚೆ ದೇವಾಸೆ वर्ची मोगाच्या भावान आनी भयणीन मस्त उदाहरण आमी दिव्येत जेजूचे कश्टांनी प्रेरण जाल्ले पूण आमकांय कश्ट आसात आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार तो जेजू म्हणटा कुर्साक तुमी पळयात कशें मोइजेन इजिप्त गांवांत आसता आसतना तांणी त्या सोरपा उबारल्या वेळार सक्कट ते बचाव जाले तशें जेजूक उबारल्या वेळार कुर्साक पळयलो हर एकलो लोक बचाव जातलो आमची दिश्ट कश्ट कुर्साकच आसूं दी मोगाच्या भावान आनी भयणीन साम पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रान अध्याय 5 ओळ 10 तो सांगता आवर सफरींग आवर क्रॉसेस आर शॉर्ट लिव्ड इट इज अ ब्लेस्ड प्रिविलेज फॉर अस टू सफर आमचे कश्ट ते थोड्याच काळाचे येवंक आसच्या त्या ससनाच्या सुखाक महिमेक आमी सरी केल्यार आमचे कुरीस कांयच न्हय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या ह्या जेजूच्या कश्टांचो पाशवांचो नियाळ आमी करता आसतना आमच्या कुर्साक आमच्या कश्टान ती एक जैत आसा आमचे कश्ट ते ह्या संवसाराचे अंत न्ही पूण आमकां कुर्सा मुखांतर सोडून दिता म्हणटा चोस जेजू मोरी आमची माय जेजू संगता कुर्साच्या पयना वेळार आसली आमच्या कुटुंबाच्या आमी काम करच्या जाग्यार आमकां मेळचे कश्ट निंदा नालिसाय सक्कड आमी संतोशान स्विकार करूंक आमकां कृपा दिवन दी आमेन मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयच्या ह्या पवित्र रितीन त्यो 3 भाग आसात आनी पयल्या भागाच्या निमान अंत्यार आमी आसात आनी तें जावन आसा संभ्रमीक प्रार्थना देवाचें उतार नियाळून आनी प्रत्येक जावन जुवावन दाखल केल्लो सुम्याचो पाशाव नियाळ्या आमी आख्या संवसाराच्या वेगवेगळ्या गरजा पासत मागोवंक पवित्र सभा आपयता ही त्या सभा आज व्हडल्यान परगटता आसतना मनियाऱ्या बराबर आमी ह्या त्या सभा पासत भक्तीन आमी मागया उबे रावयात पवित्र सभे पासत मागया प्रितीच्या भाव भयणीनो देवाच्या पवित्र सभे पासत प्रार्थुया आख्या पृथ्वीचेर आमच्या पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबनासतना वाकाणच्याक ताणें आमची जीण सर्व वस्तू संस्कायेची राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सरेस्पर बापा लागीं आमी मागुया सपदवेदरा ससनाच्या देवा जेजू सोबे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली आख्या पृथ्वीच्या विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुळटीन सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. भाग्यवंत बापा पासत मागया आतां आमी मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत धर्मदुतांच्या वर्गांत आख्या पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला ही भरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे खुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुड्यात्मेची गटाय दी म्हूण आमच्या सरेस्परा बापा लागीं मागुया अगणित सनवयाच्या आनी सोर बळिश्ट देवा भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हरी एका भाग्यवंत बापाचेर आखे पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारण दवरल्याय आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जानवयाच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरसल्या वादळा मोदें दिरादीक तांडेला बरी तिरायेन सुकान धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सरोंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पेच्या सगळ्या वर्गां पासत मागया मागुया आमी सर धर मणियारांच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत पिटर पॉल आमच्या गोडी बापाक आनी समेस्त धर्माध्यक्षांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर मणियाऱ्यांक
सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सपुददार आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे आखे गुडार्थ करून तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्या पासून म्हणजे आम्हा समेस्तां पासून आमी मागणें करता तें तूं दयेनाय. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमच्या 9व्या सिसां पासून आमी मागया. आतां मागुया आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या 9व्या सिसां पासून भावार्थाची सत मनांत आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां भोगसून आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सपुदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळादी करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नवशिसांचे गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाचे जरी नो सल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेली भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. एकवटा पासून मागया. मागुया आमी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर भाव भयणी पासत काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपान दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सपुदवेदार आनी ससनाच्या देवा, शिंपोडेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. जुदेवां पासत आमी मागया. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी पासत देवाची विसरली फर्जां जावन तांणी सर फर्जां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांच्या लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावूंक आनी ताचो भाशवणान संपूर्णयेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. सर्वेस्पोरा ससनाच्या देवा, अब्राहामाक आनी ताचे संततीक तुवें भासवण केलोय देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वी तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक भासयलेल्या सुडवंदरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं भासलेलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. भावार्थ दवरिनांत तांचे पासत आमी मागुया आमी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून वळखून घेनांत तांचे पासत मागया. देवान नेमलेल्या एकाच सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणीची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं आमी मागुया. सपुदवेदार आनी ससनाच्या देवा, संवसारां हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सतच्या उजवाडा पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे घट संपूर्ण समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. भावार्थच दवरिनात
तांचे पासत आमी मागया. आतां मागुया आमी देवाक वळखनात त्या मनशा पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिव्या देवाची पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवड्या बापा लागीं मागुया. सपुद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सोमेस्त मनशांनी तुका तुरेकन सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडखळींचे जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्या दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाच्या कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांचो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं. सपुद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सो मनशांचे काळज आनी सो लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राज्य कारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राज्य कारभारा घाल. देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवन सत्य हक्क मेळूं. हे आमचे मागणे बळेपणां आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. धावे आनी आखेरी निमाणेचे ते सांगू तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मागुया. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असांतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर तरांच्यो सांकली आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण बुकेल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पैण्याऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाचे तणीर आशिल्ल्यांक सर्गा राज्यांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सपुद्वेदर आनी ससनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टांतल्यांची तूं घटाय. सतरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या कांदे आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळ्याचे कनवळ्या बापाचे काळजाचे गोडसाण साकून बुजवण आनी संतो ते बगोवंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक बर बसयात. मगाच्यान हांगासर आयच्या ह्या पवित्र रितीचो पयलो भाग सोंपता आनी दुसरो भाग गरजेचो भाग आमी प्रारंभ करता आनी तें जावन आसा पवित्र कुर्साचें आराधन. आयची देवस्तुती कुर्सा केंद्रीत आनी आमी कुर्सातावन वाळचे कुर्पे बेसांवाचो नियाळ चलयला. नालिसायाच्या कुर्साचेर जेजून प्राण करून तो कुर्पेचो आनी जैताचो कुरीस जावन बदलिला. देखून आतां ह्या कुर्साक भक्तीन मान करून कुर्साचें आराधन करया. कुरीस हांगासर मुखार हाडटा आसतना आमी सोमेसान उबी रावचें आनी त्या कुर्साक आमी मान करचो. कुर्साच्या उम्या खातीर 2 कुरीस हांगासर दवरतले, एक हांगासर आनी एक हांगासर. शिस्तेन येवन आमी कुर्साक आमी मान करची. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेर काडलो
संसाराचो सोडवणदार येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड खुर्साचे ताचेर काढलो संसाराचो सोडवणदार येया नमस्कार करूया. अबले रुकाड खुर्साचे ताचेर काढलो संसाराचो सोडवणदार येया नमस्कार करूया. सावळे राहून तरी विशीर वामकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा. सावळे उबो रावता शांती म्हाका मेळच्या. मुसोर आसा गायिल्ले हात आराम म्हाका धरच्या. सावळे राहून तरी बरवसो उमाळटा. सर्गा संवसार मोदलो जेजू
बसयात. आयचो तिसरो भाग आमी प्रारंभ करता. पवित्र कुमगार. सगळ्या वर्सांत क्रिस्त मरण पावलेल्या ह्या दिसा मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना. तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावचे अशें पवित्र सभा आशयता. देखून देवाच्या उतरान पोशीत जाल्ली आमी आतां भक्तीन जेजूची कूड सेवंक मुखार सरया. आमच्या सुडोंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन देर घेवन मनोव्या. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्यार शिकाव आमची पत्कां बुगोस आनी आमकां तारणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान नत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें ही शांती हांव तुमकां दितां आनी तुमकां ही शांती सदां दितलो. तुमचे जडती अडन जावन पूण सकाळां तूं शांती दी. जियेतांनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी अर्येकली सुभागी. आतां तुमच्या तुझे मास दिले म्हाका कांचावून, तुझे रगत दिले म्हाका सावन पिवन, तुझे जिवे समर्पिले कुर्सार मोरून मुझे पासून. तुझे मास दिले म्हाका कांचावून, तुझे रगत दिले म्हाका सावन पिवन, तुझे जिवे समर्पिले कुर्सार मोरून मुझे पासून. दरबार साडून देवलो
तुका सेवता ससनीची वीट सोडता दैवीक सत्तेक तूं उदकाता हांव न्हय भागार तुजी येता तुजे मास दिले म्हाका काण जावन तुजे रंग दिले म्हाका सांग पिवन तुजे जिवीत समर्पिले कुर्सार मोरून मुझे पासून तुझे मास दिले म्हाका खाण जावन तुझे रग दिले म्हाका सांग पिवन तुझे जिवीत समर्पिले कुर्सार मोरून मुझे पासून प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या बागेवन मरणा आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवे आम्हा मनशां तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशें मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाच्या न्हू फाल्यां आलेल्याचो सोनवार वा इस्टर विजील आमी संजेर 7 वरार कोंकणी भाशेंत आमी सुरू करता. आमच्या वयल्या कोपेलांत उजो बेंजार करूंक आसा न्हू उजो तुमी वाटी हाडच्यो गरज नात वाती आमी तुमकां दितल्या. तें जाल्यार फाल्यां संजेर 7 वरार आमी आभार मानता. आज आमकां ह्या पवित्र रितींत भाग्यवंतपणी वांटले जावं कुमो केल्ल्या पाद्र पियो क्वायराक तशेंच काल आनी आज आनी फाल्यां धर्मार्थ तरां विडियोग्राफी करता आमचो भाव मनीस गॉडवीन तांकांय आमी आभार मानता. आनी तुमकां सुमेस्तांक हांगासर येवन दैवीक आकुलतेच्या ह्या मंदिराक येवन पवित्र कुर्सा विशयान नियाळ करून जेजूची दराळ आशिर्वादां आतां घेवन तुमी फाटीं येता आसतना तुमकांय हांव आभार मानता. एप्रिलाच्या 7 तारखेर आमच्या ह्या दैवीक आकुळ मंदिराचें फेस्त आसा. दैवीक आकुळचें फेस्त तें 9:30 वरां हांगासर आराधन मागीर पुरशांव मागीर 10:30 वरार मिसाचें पवित्र मिसाचें बलिदान आसतलें. निवृत्त गवळी बाप अधिमनादीक लुईस पावसूस हांगासर येतालो. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक एप्रिलाच्या 7 तारखे फेस्ताक हांव आपोवणें दितां. कोणाक पिरजेंत वा मुर्दम रावूं मोन आसा तांणी आमकां येवन मेळचें. तुमकां परत्यान पोटी देव बरें करूं. मौनपणी तगले पागोवन देवाच्या आशिर्वादा खातीर मागया. हें मागणें जाल्या उपरांत अखेरेचें कांतार आसचें ना. मौनपणी आमी घरायेचें जेजूचे कश्टांचो कुर्साचो आमी नियाळ करचो फाल्यां पर्यांत. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुना जिवंतपणाचो भरवसो धरून तुज्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला. तर तिचेर सुभमपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बोगसाणें फावो जावं आनी बुजवून मेळूं. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गेच्या मार्गान तीरपणान चलोवन ससनाचें सूख ते भोगूंक फावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.